थिवी रेल्वे स्टेशनावेल्या टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न सुटून सुटना। टुरिस्ट टॅक्सी आनी येलो टॅक्सींचो वाद। पयलीं म्हणल्यार तांकां 300 मीटर भायर रावचें पडटा, तातूंत सारकें पार्किंग ना। रेल्वे स्टेशना कडेन एक शेड घालून दिवची, नाजाल्यार खासा परमिटां तरी दिवची म्हूण टॅक्सीवाल्यांची मागणी। येलो ब्लॅकची जी परमिटां आहात ती गेल्या 10 वर्सांत थंय नवीन परमिटां इश्यू जावं सांगपाचें म्हणजे ती टुरिस्टांचे सर्वे करून परमिटां वाडोवपाची गरज आसा। आनी आमी आमचे जे 23 जावं आनी खंय टॅक्सी आसतले ते थंय जे भाडी मारता तांकां आतां सपोज परमिटां जर इश्यू करपाचो गव्हर्मेंटाचो प्रस्ताव आसलो जाल्यार हांकां आनी आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स थंय मेळचो, अशी एक सरकारा कडेन मागणी आसा। हो धंदो आमचो आसा पळय तो आमकां येलो ब्लॅक आमकां परमीट दिवचे जर सरकारा कडेन जायना जाल्यार आमी रिक्वेस्ट करता आमकां रेल्वे स्टेशनाचेर आमकां जागो दिवचो। इश्यू पळोवन खंय काँग्रेसवाले पावले। काँग्रेसीचो टॅक्सीवाल्यांक तेंको। मेजर डिमांड आसा तेंचो की तांकां परमीट दिवचें आनी थंय प्लेस दिवची। प्लेसूय आसा थंयसर। आयज आमी पळयता की टॅक्सीवाले बाकीचे आमचे लोकल आहा पळय बाबडे खंय 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 खाचींनी रावन हें करतात आनी बाकीचे भायले लोक येतात पळय ते थंयसर हें करून बसतात, पूण तेजेर कांय कंट्रोल ना। आमी आयज पळयता पुलीस रस्त्यार दिसतात, पूण ज्या जाग्यार ट्युरिस्ट देंवता ट्युरिस्ट बसता थंय बाबा कितें चल्लां, थंय भायले लोक येवन कशें तेंचे गिरायक व्हरता हेचेर मॉनिटरींग जायना। आमी इतलेंच पळयता की ट्युरिजरांक रोडार रावन आरटीओ फक्त तालांव दिता, रिकवरी करता, हेच जॉब तेंचे, बाकीचे कांय मॅनेजमेंट ना। स्पेशली आमी मोठें आंदोलन करपाची गरज आसा आनी आमी तें करतले फुडें। आनी हेंचे जे हें आहा हे फर्स्ट स्टेप आमी हे मिडिया थ्रू आमी सरकारा कडेन मांडटा आनी जर हेच्या 15 दिसांनी जावना जाल्यार आमी फुडली कृती एक एग्रेसीव कृती करतले आनी तेचो परिणाम सरकाराक भोगचो पडटा। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे। प्रायवेट स्कुटरी घेवन खंय राया गोंया भायले नुस्तेकार नुस्तें विकतात। प्रायवेट स्कुटरी कमर्शियल गजालींक वापरूंक मेळनात। मोटर व्हेकल कायदो खुटयाळाक लावन नुस्तेकारांचो कारबार चल्ला। गोंयच्या नुस्तेकारांचो खंय धंदो बुडटा। ट्रान्सपोर्ट खात्यान एक्शन घेवची म्हूण लोक मागता। 8 तारखेर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान एक सर्क्युलर काडलो आनी त्याच भाशेन ताचो मिडियार येयलो आनी व्हडले फॅनफेअर करून म्हणूंक लागलो की जो प्रायवेट व्हेकल आहाय ताका कमर्शियल एक्टिविटी आपण करूंक दिवचो ना। आपण ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स हें केला सगळ्या आपल्या डिपार्टमेंट हेका आनी आय एम हॅविंग अ ड्रायव्ह फॉर अबाउट 1 वीक। आतां म्हाका दिसता ड्रायव्हूय ना, वीकूय ना, इन्स्ट्रक्शनूय ना, कांय ना, हें सगळें एक आय वॉश। नॉर्मली तरी कोण नासले, स्पेशल ड्रायव्ह आहा तरी कोत्ताय दिसले आनी म्हणजे फाटल्यान पळयल्यार तुमी अशें 2 व्हिलरार जो प्रायवेट आहाय ते नुस्त्याचे बास्केट घालून व्हरून आख्खे गांवांत विकता आनी दे मिसयुजींग द मोटर व्हेकल एक्ट। जो प्रायवेट व्हेकलान कमर्शियल बिजनेस करूंक जायना खूब चल्ला गोंया आनी द अथॉरिटी इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। म्हाका दिसता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट पासून तेंचे जो ऑफिसर्स आहाय ब्रेक इन्स्पेक्टर आहाय इट इज व्हेरी बॅड आनी इवन हे बिजनेस इज एफेक्टिंग द एक्चुअल फिशर पीपल हू आर सेलिंग फिश इन द मार्केट्स इन द लोकल ट्रिंटो। हे जो लोकल हिंगसा मुद्दो मरोन विकताय ते मूस मारताय आनी हे आख्या गांवां भोंवन कमर्शियल हेजे बिजनेस करूंक जायना, तेजे बिजनेस करून सगळे लॉ आहा ती ब्रेक केलो आसा। नॉन गोंयकार घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।